वेदांताचे दिवचले मायनिंग ब्लॉकाक पर्यावरण मंत्रालयाकडच्यान पर्यावरण दाखलो मेळपाक आडमेळ्ळी। पर्यावरण दाखल्याच्या प्रस्तावाक जोडून अतिरिक्त माहिती दियात म्हूण मुल्यांकन समितीन वेदांताक सांगला। तातूंत सायट इन्स्पेक्शन, योग्य प्लॅन, रस्त्यांचे नेटवर्क, गोंय राना खात्याच्या परवानगीचो आस्पाव आसा। दिवचले मायनिंग लीज वाठारात बेकायदेशीर मायनिंग आड केशीविशीं मीन खात्याकडच्यान रिपोर्ट घेवचो म्हणूनय सांगला। प्रकल्पाचे माहिती बरोबर जनसुनावणीचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंगूय धाडचे पडटले। दिवचलचे 478.52 हेक्टर मायनिंग ब्लॉका खातीर 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी जाल्ली। त्या वेळार 4708 अर्ज प्रकल्पाचे विरोधात जाल्यार 5183 अर्ज समर्थना खातीर आयिल्ले। ते उपरांत आता पर्यावरण मंत्रालयान ह्या ब्लॉकाक पर्यावरण दाखलो दिवपाच्या निर्णयाक स्थगिती दिल्या। मिनट्सा प्रमाण तज्ञ मुल्यांकन समितीन वेदांता कंपनीक आनीक माहिती दिवंक सांगला। मंत्रालय उपसमिती नेमून रिपोर्ट आपले कडेन धाडूंक शकता। मुल्यांकन समितीच्या वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ली समिती आनी मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांनी सायट व्हिजीट करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो पडटलो अशें समितीन सांगला। बॅक फिलिंगा खातीर परत व्हिजीट करपाचो प्लॅनूय दिवचो म्हूण समितीन सांगला। समितीन वेदांता कंपनीक माहिती दिवंक सांगला ती अशी: वर्सुकी पावस ते प्रमाण उदक सांठोवप सोडप हाचो प्लॅन, तळ्याची रचना स्पश्ट करात, रस्त्याचे नेटवर्क स्पश्ट करात, सार्वजनिक रस्तो सोडून बायपास, ट्रॅफिक लोडाचेर नियंत्रण, रस्त्यांचे नेटवर्क घटमूट करपाक एक्शन प्लान, रस्ते कॉन्क्रीट करपा विशीं प्लान जाय। लीज वाठार आनी मये राना वाठाराची शीम तेंकून आशिल्ल्यान लीज वाठारांत राना वाठाराचो आस्पाव जाता तेन्ना गोंयच्या राना खात्याचे लॅटरूय जाय। लीज वाठारांत बेकायदेशीर मायनिंग जाला काय ना ते विशीं मीन खात्याकडच्यान रिपोर्ट जाय। बेकायदेशीर मायनिंग जाला जाल्यार तातूंत MS वेदांता लिमिटेडाचो आस्पाव आसा काय ना तें स्पश्ट जावपाक जाय। जनसुनावणीचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंगूय दिवचे। मिनट्सा प्रमाण तज्ञ मुल्यांकन समितीचे 20वे बसके वेळार हो निर्णय घेतला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।